म्हजो आसरो तूंच म्हजें खोटें तूंच म्हजो रक्षण तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें खोटें तूंच म्हजो रक्षण तूंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तूंच म्हजो रक्षण तूंच म्हजो वैस तूंच म्हजी सकल तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षण तूंच म्हजो तूंच म्हजी सकल तूंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या काळजान मुखामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू
सुम्या जिजू तू या भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून तुका नमस्कार करूंक तुका आराधन करूंक हांगासर आमी आयल्या आमचे सर्व बोजी तुजेर खाली करूंक आमच्या जिणेंत आसात सबार कश्ट सबार पिडा शिडा सबार नश्ट सबार सलवण्यो हे सर्व ह्या घडये हांगासर आमी सरच्या थोड्या वेळान तुजेर वर्ग आयसूंक आमी हांगासर आयल्या तूं आमचो देव तूं आमचो सडवणदार आमची सर्व वोजी तूं तुजेर घेताय मोगळा जेजू ह्या थोड्या वेळार आमी खरेपणी तुजे थंय विशय जोडिशे तूं आमकां आदार दी येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया तुमी म्हजे सरशीन हांव तुमकां विशय दितलो म्हूण तुवें सांगलाय ह्याच तुज्या उतराचेर पातयेवन आमी हांगासर आयल्या जेजू तुजे तावन विशय घेवंक तुजे तावन सुशेग जोडून घेवंक तुजे तावन आमच्या जिविताक बरेपण घेवंक आमी आयल्या बाबार्थान आमी आयल्या बरवश्यान आनी आमी आयल्या मोगान तुवें जसो आमचो मोग केलोय तसो आमी तुजो मोग करिसो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करिसो तूं आमकां आदार दी तुवें आमकां केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका आराधन करता जेजू तुका होगळाप जावं सुमया जेजू तुका आराधन जावं सुमया जेजू तुका वंदन जावं सुमया जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसल्या जेजूक आमी आराधन करया जशें गवळ्यांनी जेजू बाळकाक आराधन केलें जशें त्या घरायांनी जेजू बाळकाक आराधन केलें त्याच उतरांनी आमी जेजूक आराधन करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया दुनियाक गावया आमी गीत समेत आमी बसया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया आराधन करूया आराधन करूया आराधन करूया आमच्या जिविताचें सर्वस्व जावन आसच्या जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी वंदन करया गवळ्या संगता आमी मेळया ते घराया संगता आमी मेळया समेस्त भक्तिका संगता आमी मेळया आमच्या देवाक आमच्या सुमयाक आमी आराधन करया तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता ये सुमया आमी तुका आराधन करता ये सुमया सुमया जेजू तूं हांगासर आमचे संगता हजार आसाय आमी तुका आराधन करता ये सुमया
सुम्या जिजू तूं देवाचो पूत जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं देवाचो पवित्र जण जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं देवाचो सेवक जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं बसायल्लो सडवणदार जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं तेल आयिल्लो क्रिस्त जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमचो सोमी आनी धनी जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं दैवीक वैज जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं बरो गवळी जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं शांती कुंवर जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं सर्व देण्याचो दातार जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमच्या आत्म्याचो धनी जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं दयाळ आनी कणवळो जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं मोगाळ आनी समाधानी जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमचो खरो इश्ट जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं दैवीक शिकोणदार जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं बक्षण्याचो सागोर जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं वाट सत आनी जिवीत जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं संवसाराचो उजवाड जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं खरी दाखवाल जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं सर्गींचो उंडो जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं जिविताचो उंडो जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमचो भरवसो जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमची बाचावी जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमचो तारोक जावन आसाय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू तूं आमचो मोग करताय आम्ही तुका आराधन करता येसू या सुम्या जिजू आमी तुजो मोग करूंक आशेताव आम्ही तुका आराधन करता येसू या आमच्या काळजा मनांनी जिजूक आमी आराधन करया ताणें आमचो इतलो मोग केला ताणें आमकां सर्वेरतावन आज पर्यंत सांबाळून व्हेला ताचो मोग आमी नियाळूंक शकना ताचो मोग इतलो उंच जावन आसा मळबाच्या किसड ताचो मोग इतलो गुंड जावन आसा सागोराच्या की गुंड ताचो मोग इतलो विस्तार जावन आसा तो मेजूंक आमी शकना सुम्याचो तो मोग आमी नियाळया सुम्याचो तो मोग आमच्या काळजांनी बगया सुम्याचो तो मोग ताणें आमकां दिल्ले खातीर ताका आमी अर्गां दिवया समी गीत गावया सुम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो सागोरा प्रास गुंड आकाशा प्रास उंच सुम्या तो मोग तुजो समी उबे रावया थोडो वेळ उबे रावन आमी गीत गावया विनवणी बुकांत पानांको 117 117 Sagora brasco, somiato montuso. Santo sawat nyamuja, hindun bok somiaso tuja. Santo sawat nyamuja, hindun bok somiaso tuja. Somia
somoto bangra brasmoto sasnak balchotosto Somia somoto bangra brasmoto sasnak balchotosto Somia tomotuzo Amchan warnum naso Parvata prasun sagora prasmun Somya tomotuzo Duk sankostacha vela Melta amkata soada Duk sankostacha vela Melta amkata soada Somya somoto bangra prasmoto sasnak balchotosto Somya somoto bangra prasmoto sasnak balchotosto Somya tomotuzo Amchar warnum naso Parvata prasun sagora prasun Somya tomotuzo Parvata prasun sagora prasun Somya tomotuzo Parvata prasun sagora prasun Somya tomotuzo. Hallelujah, 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 Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Harisidanta ka Senhor Jesus, Harisidanta ka Senhor Jesus, Jai Jai ka Senhor Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. समस्त बश्या आमची आखी जिणी पावना देवाक आमी अर्गां दिवंक जें कितें ताणें आमच्या जिणयेंत केलां जें कितें आतां तो आमकां करीत आसा जें कितें ताच्या योजनांत आसा आमचे खातीर हे सर्व आमी ताचो मोग जावन नियाळटा भाव भयणीनो आमी आतांच एका वर्सा आदीं कोवीड म्हळ्यार व्हडा पिडेत हांव उतरून आयले हांव आमकां समेस्तांक देवान बऱ्या भलायकेंत राखलां आमकां समेस्तांक ताणें जिवंत दवरलां कोवीड पिडा आरंभ जाताना जी आसली सबार जाणां आमचे मदें आज नात संगीत भौशा देवान तांचो आमच्या किसड मोग केला आनी ह्या खातीर तांकां आमच्या की फुडेंच ताणें सर्गराजाक व्हेलां आमी जिवंत उरचे खातीर आमी ह्या संवसारांत बरेपण करचे खातीर ह्या संवसारांत मनशां बरी आमी जियोवचे खातीर देवान ह्या संवसारांत आमकां जिवंत दवरलां असल्या कोवीड काळार जाल्ली एक गडीत या एक उदाहरण एक मोठी एका ग्रेस्त मनशाच्या दाराचेर एकलो भिकारी ह्या भुकेल्लो मनीस आयलो तो ग्रेस्त मनीस भोव भक्तिवंत मनीस भोव देवत मनीस जायते मागणे करतालो रेतिऱ्यो आनी पिलग्रिमेजीस करतालो असल्याच्या दारार एकलो भुकेल्लो मनीस आयलो त्या भुकेल्ल्या मनशान ह्या ग्रेस्त मनशा लागीं म्हाका कितेंय जेवंक आसल्यार दी खावंक आसल्यार दी म्हूण ताणें विचारलें
ह्या ग्रेस्त मनशाचें व्हडलें घर, भोव सोबीत सजयल्लें घर, व्हड बंगलो, बागलार आयिल्ल्या ह्या भिकाऱ्याक मुखल्या दारांतल्यान आपोवंक ताका खावजेणी बगली. हो मेळकुटो मनीस घरा भितर आयल्यार म्हजें घर मेळात अशें म्हणून चिंतून ताणें ताका फाटल्या बागलांतल्यान आपयलें. फाटल्या बागलांतल्यान आपोवन व्हरून ताणें जेवणाच्या सावलाक व्हेलें आनी थंयसर ताका इल्लेशें जेवण दिलें. हो ग्रेस्त मनीस कदेलार मेजार बसलो जेवच्या खातीर आनी त्या मनशाक थंयसर धरणीर बोरसोन ताका जेवण दिलें. हो भोव भक्तिवंत मनीस, ग्रेस्त मनीस जेवणा आदीं त्या भिकाऱ्याक म्हणालो, देवान आमकां जेवण दिलां, ताका आमी अर्गां दिवया, ताका आमी होगळसुया, मागणें म्हणया. आनी हो म्हणालो, आमच्या बापा सर्गींच्या. पूण तो भिकारी मनीस ओगेच रावलो, कांयच म्हणोंक ना. परत्यान हो मनीस म्हणालो, आमच्या बापा सर्गींच्या. तो भिकारी कांयच म्हणनासतना ओगेच रावलो. ह्या ग्रेस्त मनशान सांगलें, तुका मागणें गुंतूनांगी, हांव शिकयतां तशें तूं म्हणू. आमच्या बापा सर्गींच्या ह्या ग्रेस्त मनशान मागणें शिकयलें आनी तो भिकाऱ्यान तें रिपीट केलें, तुमच्या बापा सर्गींच्या. तुमच्या बापा सर्गींच्या न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणू. भिकारी म्हणालो, तुमच्या बापा सर्गींच्या. ह्या ग्रेस्त मनशान विचारलें, हांवें सांगलें बरी सांगोंक, तुका जायनांगी, तूं कित्याक आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणनाय, तूं कित्याक तुमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटाय. तो भिकारी म्हणालो, म्हाका दुबाव आसा, तुमचो बाप आनी आमचो बाप एकलोच गे म्हणून. जरी तरी तुमचो बापच आमचो बापूय जावन आसलो तर तुमी मेजार बसून जेवते नात, म्हाका धरणीर बसून जेवण दिते नात. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणूंक धैर्य घेतलें ना त्या भिकाऱ्यान आनी म्हणालो, तुमचो बाप आनी आमचो बाप वेगळोच जायजे. भाव भयणीन, आयचे दिसा आमच्या संवसारांत भक्तीपण आसा, देवासांव आसा, सर्व तंत्रज्ञान आसा, सर्व व्हड व्हड संगती आसात, पूण एक संगत जी आमकां सुकल्या तर, जी संगत म्हाका आनी तुमकां आनी हर एकल्याक सुकल्या तर, मनशापण म्हणलें तें. मनशापण म्हणलें तें आमकां मनशांक तें सुकोवन गेल्लें तशें दिसता. आनी दीस पाशार जाल्ले बरी जे मनशापण, जे आमचें तें आसज आसलें, बरोवन ओमता जें आसलें तें उणें उणें जावन येवचें बरी दिसता. हें आमी वळखून घेवया येवकरिस्ताच्या ह्या जेजू मुखार. त्या ग्रेस्त मनशान त्या भिकाऱ्याक जेवण दिलें, ताका भितर आपयलें, जाल्यार आपणा बरीच तो एक मनीस, आपणा बरीच तो एक गौरव आनी मान फावो जाल्लो मनीस म्हणून समजून घेवंक, तो गौरव दिवंक तो चुकलो. मनशापण ताचें तें उणें जालें. भाव भयणीन, आज ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी सक्कळी मागया आमचें तें आनी इल्लें मनशापण सोडोवचे खातीर, आमचें तें आमकां चडीत मनीस करचे खातीर. देवान मनशाक रचलें मनीस जावन जियोंक, आंजबडवो जावंक न्ही, राक्षस जावंक न्ही, देवसार जावंक न्ही. देवान आमकां रचलें मनशापणान मनीस जावन जियोंक. जरी तरी आमच्या फाटल्या वर्सांनी, जरी तरी आमच्या जिणयेंत हें मनशापण आमी होगडायलां, परत तें जोडूंक आमी प्रयत्न करया, परत तें पाटी हाडूंक आमी प्रयत्न करया. येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. आमकां हो नियाळ करूंक वांजेलाचें वासाप भोव सोबीत आसा. लुकाच्या वांजेलांतलें वासाप, तें वासाप आमी आतां आयकुया. सान लुकाच्या वांजेलांतलें वासाप अध्याय 10 आनी वळी 30 आनी मुखार.
जेजू तांकां सांगा लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन जेरिकोक देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारन घाय केलें आनी अर्दो जीव करन ताका सोडन गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेच बरी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक समारियागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरून ताच्या गळ्यांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकान रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण तुमकां दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली. तो तवळ जेजून ताका सांगलें, वस आनी तूंय तशेंच कर. वस आनी तूंय तशेंच कर. भाऊ भयणीनो, आज जेजूचे आपोणे आमकां, म्हाका आनी तुमकां जावन आसा. वस, तूंय तशेंच कर. मनीस जावन रसल्लो तूं मनशा बरी जियोंक शिक. मनशा बरी जिये, मनशापण आपणाय, मनशापणाचे गूण तुजे थंय आसूं दी. आनी ह्या खातीर आमकां जेजू दिता बऱ्या समारियागाराची ओपार. परत आमी ह्या कोविडाच्या विशयांत उलोवचें जाल्यार तो एक भोव सोबीत अवकाश जावन आसलो. भोव सोबीत अवकाश जावन आसलो एकामेकाक मनीस म्हणून वळखून घेवंक. एकामेकाक मनीस म्हणून वळखून घेवंक भोव बरो अवकाश. आनी त्या वेळार आमकां समजलें, आमचो पेलो नासतना आमी जियोंक साध्य ना. कश्टांच्या वेळार, अनवरा वेळार, पिडे वेळार आनी खंयसर तरी आस्पत्रेक या गरजेक आपण व्हरूंक आसा, आमचो पेलो आमकां गरज जावन आसलो. भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक संबंदीत जावन आसा. तुमचे लागीं हांवें विचारल्यार तुमची सैरी कोण म्हूण विचारल्यार तुमची सैरी हांगासर एक 10 जाणां, थंयसर एक 10 जाणां आनी ओट्टू एक 50 जाणां सांगाता घालून ही आमची म्हजी सैरी म्हूण तुमी सांगशात. पूण भाव भयणीनो, सगळो संवसारच आमचे एक कुटाम जावन आसा. हे आमी परत आनी परत आमच्या जिणयेंत पळयता. हांव सगळो संवसारच एक कुटाम आनी पेलो नासतना आमकां जियोंक साध्य ना. हेच भोव सोबीत ओपारी द्वारी जेजू आमकां सांगता बऱ्या समारियागाराची ओपार. आमकां आसचो पयलो संबंद मनशापणाचो, हेर सगळी संबंद उपरांत येवचे. मनशाची चरित्रा कितली आसा तुमकां कळीत आसा. मनीस ह्या संवसारांत येवन लगभग थोडे लाख या मिलियन वर्सां जालीं म्हणयेत. तवळतावन मनशाक मनशाची गरज आसा. आमकां उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता, देवान मनशाक रचलो आनी ताचे संगी वेगवेगळ्यो मनजाती, वेगवेगळ्यो संगती ताच्या मुखार हाडल्यो. ताचे पैकी मनशाक सहजिल्ली संगाती कोणूच नातलो. दादल्याक सहजिल्ली संगातीन फकत एक स्त्री आनी स्त्री एक सहजिल्ली संगाती हो दादलो मात्र. अशें म्हळ्यार मगळ भाव भयणीनो, मनशाक मनीस मात्र संगाती जावंक पावता. आयच्या काळार थोड्यांनी मनजातींक संगाती करून घेतला, थोड्यांक आपल्या कंप्युटराक संगाता करून घेतला,
थोड्यांनी आपल्या मोबायलाक सांगाता करून घेतला ती वेगळी गजाल. कोणी मनशाक जगतो सांगाती हेर मनशा शिवाय हेर जावंक साध्य ना. आमच्या समर्थीन आमकां शिकयलां मनीस मनशाक गरज आसा म्हणून, पूण समर्थ्यो सगळ्यो आरंभ जाल्ल्यो केदाळा. भाव भयणीन आतां आसल्ल्यो आमच्या सक्कडी समर्थी ह्या धर्म आरंभ जाल्ले लगभग 8-10 हजार वर्सां आदीं, ताच्या पयले नातल्ल्यो. जे कोण मोइजे अब्राम इजिप्त आमी म्हणटा लगभग 4-5 हजार वर्सां आदीं मात्र. पूण संवसार रचतना देवान मनशाक रचतना ताणें मनशांतय मनशापण घालां. हेंच मनशापण आमी वळखूंक प्रयत्न करचे. आज भाव भयणीनो परत ते मनशापण आमचे थंय आमी जिवाळ करया. आयच्या ह्या ओपारींत भोव सोबीत सामारिया घराची, बऱ्या सामारिया घराची ओपार. ही ओपार वळखून घेवंक आमी ती केशे भाग्यवंत जाग्यांक वसाचे. तुमचे पैकी कोणी भाग्यवंत जाग्याक गेल्यात आसतली. एक मनीस जेरुसलेमांतल्यान जेरिकोक वेतालो. जेरुसलेम आसा वयर दोंगराच्या तळवेर, जेरिको आसा थंयसर गुंडायेंत दर्याच्या लेवलाच्या की सकयल आसा जेरिको. एकलो जेरुसलेमांतल्यान जेरिकोक वेतालो आनी त्या वाटेर तवळ मात्र न्ही आज जाल्यार साबार सोरांचे उपाद्र आसात, लुटकारांचे उपाद्र आसात. आनी तसल्या एका जाग्यार चलोन वेताना एक मनीस लुटकारांच्या हातांत शिरकालो म्हणटा जेजू. त्या लुटकारांनी ताका लुटलें, ताका मारलें, गायोंक केलें आनी थंयसर सोडनो ते परारी जाले. त्या वाटेन येतालो एक याजक, टेम्पलाचो याजक. कित्याक म्हळ्यार देवाळांत ताची सेवा आसली, थंय तावन देवून तो ताच्या घरा वेतालो जायजे. ताणें ह्या मनशाक पळयलो आनी म्हणालो हांगा रावल्यार म्हजें काम अर्दें उरतलें, आनी तो ताची वाट धरून गेलो. ताचे उपरांत आयलो एकलो सरकारी अधिकारी म्हण येत. तो हाका पळयलें आनी वेगळ्याच वाटेन तो गेलो म्हणटा जेजू. आनी तिसरो थंयसर आयलो एक सामारिया घर. सामारिया घरांक आनी जुदेवांक मदें उजो वचनातलो, तांचे मदें बरो संबंद नातलो, तांचे मदें दुस्मानकाय आसली. तरी ह्या मनशान ताका ताची सेवा केली. भाव भयणीनो, ह्या तेका मनशांक आमी तिके विश्लेशण करया. वो याजक देवाळांत मागणें रजार आनी आराधन सगळें करतालो. देवाळांत सगळें केल्ल्या ह्या याजकाक हांगासर मनशापण म्हणलें विसरून गेलें. सगळें देवासांव, सगळें भक्तीपण, सगळें आराधन देवाळाक मात्र सीमीत उरलें. ह्या गायिल्ल्या मनशाक बरें करीजे, ताका कुमो करीजे म्हणलें मनशापण ताका विसरून गेलें. दुसरो अधिकारी तो टेम्पलांत ह्या हेर संगतींनी हेर जाग्यांनी सेवा करनासलो, देश सेवा करनासलो, राष्ट्र सेवा करनासलो आनी आपणाकच व्हड म्हूण चिंतालो. ह्या राष्ट्र सेवेंत, देश सेवेंत आसलो मनीस एक कश्टोवच्या मनशाक पळयतना ताचें मनशापण विसरलें. तो आनीक रस्तो धरून गेलो. भाव भयणीनो, आमी सबार फावटी आमच्या तोंडाक आमकां मास्क घालून जियेता, मुखोटे म्हणटा आमी. जें कितें आमी जावन आसा तें आमी दाखयना. हांव बारी भक्तिवंत मनीस, हांव मीस रजार चुकयना, हांव भक्तीपण चुकयना जाल्यार मनशापण येताना त्या सुत्तुरांत हांव ना. हांव राष्ट्र सेवा करता, हांव देश सेवा करता, हांव समाज सेवा करता, पूण एका मनशाक कश्टांत पावचे, मनशापण दाखोवचो टायम येताना हांव थंयसर ना. भाव भयणीनो, असल्या मास्क ह्या मुखोट्यात आमकां कसलो फायदो? आमकां कसलोच फायदो ना. आनी हो याजक आनी हो सरकारी अधिकारी घालनासले असले एक मुखोटे आनी असले एक मास्क.
थंयसर पावलो तो सामारियागार ताका त्या मनशा सरशीन वचोंक समेत बीन दिसतालें कित्याक म्हळ्यार हांव ताका आपडीन जाल्यार कितेंय म्हाका शिक्षा मेळोंक आसा जाल्यार ताचें मनशापण जिखलें तो थंयसर गेलो ताची सेवा केली ताचे गायी ताणें धुले त्या गायांक वखात पोसलें भाव भयणीनो त्या गायांक ताणें कितें वतलें कसलें वखात वतलें भाव भयणीनो वांजेलाचो गूट थंयसर लिपोवन आसा ताणें वतलें त्या गायांक तेल आनी वायन तेल आनी वायन वतून ते गाय ताणें बांदले भाव भयणीनो तेल म्हळ्यार कितें भाव भयणीनो वायन म्हळ्यार कितें त्या वयल्या देवाळांत वो याजक तेल वापरतालो आल्तारीचे दिवे पेटोवंक तेल वापरतालो ह्या हेर संगतींक देवाळांत तेल वापरतालो तेच बरी त्या देवाळांत वायनाचो वापर जातालो पूण थंयसर तें तेल आनी वायन वापरलो वो याजक हांगासर हाच्या गायांक घालूंक हाचे लागीं तेलय ना हाचे लागीं वायनय ना भाव भयणीनो भोव मार्मीक ओपारी आमकां हर एकल्याक बोट जगचें आसली ह्या सामारिया घरान ताची सेवा केली ह्या सामारिया घरान त्या घायिल्ल्या मनशाक ताची चिकित्सा केली ताचें कितें आसा सगळी ताका दिलें परत उणें पडल्यार सडीक दिता म्हणून छत्राच्या मालिकाक दिलें आनी ताणें दाखयलें मोगाळ भाव भयणीनो फकत मनशापण ताचे लागीं कांयच नातलें एक सामारिया घरा म्हळ्यार एक कंडेम जाल्लो मनीस समाजीतावन काण उडयल्लो मनीस ताका कोणी लेखी नातले जाल्यारय ताचे लागीं आसलें मनशापण आनी मनशापणाची भरती भाव भयणीनो तर ते मनशापण आमचें थंय भरून घेवया गे आमी ते मनशापण जेजू थंय आसलें जेजू विशयान सांगलां पवित्र पुस्तकांत ताणें त्या लोकांक पळयलें तो लोक गवळी नातल्या हिंडा बरी शिंपडलो तो लोक गवळी नातल्या शेळयां बरी कश्टातालो दुस्पटोन गेल्लो आनी जेजू तांकां पळोवन कळवळ्ळो जेजूक तांची बिरमत दिसली म्हळ्यार ताचें मनशापण उमाळ्ळें वय मनशा बरी म्हजो एक भाव हे मनशा बरी म्हजी एक भयण म्हजे सारके मनशाय तांचे खातीर कितेंय करूंक जबाबदारी आसा जाल्यार ती म्हाका आसा भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या ह्या मनशापणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया हे मनशापण आमी ताकाच समर्पिया जे आमचें मनशापण आसा जे तितलें नितळ ना जावयेत तें तितलें जेजू तितलें बरेंपण ना जावयेत आमी होगडयलां जावयेत तरी आज जेजूक आमी आमकांच समर्पिया आमी आमकांच सगळोच जेजूक समर्पिया जें कितें खोटें आसा जें कितें वायट आसा आमचें तें जेजूक समर्पिया सोम्या तुका म्हाका सगळोच म्हाका सगळींच तुका जावं समर्पिता म्हाका तुजे बरी करो मनीस कर मनशापणान बर म्हूण आमी मागया भाव भयणीनो आमी हें गीत गावया म्हाका सगळोच हांव तुका समर्पिता जेजू आनी आमी समेस्त हे घडी उबे रावन हें गीत सांगता आमी गावया सर्व संविदा सर्व संविदा सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता सगळं जेजू समर्पिता खुशेन सर हांव ओपसिता
सदांच मोक्कन ताचेर पातयेव ताचे सया जियेता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पांयां सरपडटा लौकीक कुशलायस सांडटा कानगे सोंप्या म्हाका दा सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता सगळोच जेजू समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता मोगान सक्तेन म्हाका तुंबर आशीर्वाद मोजे दवर सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळंच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता हालेलुया 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 Sebastian. आमचे सर्वस्व सगळ्यांस देवाक जेजूक आमी समर्पिया तो ते आमकां परिवर्तन करतलो आमकां मनशा भशेन करतलो भगिनीनो 3 वर्सां आदीं ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर पापा फ्रांसिसान एक बहु महत्वपूर्ण परिपत्र दिल्लें त्या विशयांत आमी सभार आयकलां आज त्या विशयांत उल्लेख करूंक सारको वेळ जावन आसा
पापा फ्रांसिसान दिल्लें परिपत्र फ्रातेल्ली तुत्ती. फ्रातेल्ली तुत्ती म्हळ्यार आमी सगळीं भाव भयणी. आमी सगळीं भाव भयणी. आमी एकामेका दुस्मान न्हय. आमी एकामेका प्रतिस्पर्धी न्हय. आमी एकामेका कॉम्पिटिटर्स न्हय. आमी एकामेका परकी न्हय. आमी सगळीं भाव भयणी. पापा फ्रांसिसान फकत मनशांक मात्र न्हय, मनजातींक, रूख जडांक आनी आजच्या सर्व हकिकतेक सांगाता मेळोवन हें परिपत्र दिल्लें फ्रातेल्ली तुत्ती. आमी सगळीं भाव भयणी. ताच्याकी आदीं लगभग 800 वर्सां आदीं आसिसीच्या सान फ्रांसिसान हें सांगलें, फ्रातेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाव भयणी. हें काळा काळाक भाग्यवंत मनीस सांत पापसाहेब आमकां उडास करनासात. मनशानो समजून घेया, फ्रातेल्ली तुत्ती आमी सगळीं भाव भयणी. कित्याक आमकां उडास विसरता, काळा काळाक आमी उडास विसरन सोडटा. आमचे सांगाता, आमचे भोंवती आमच्या समाजींत जीवन आसात ती कोण म्हणलें आमी विसरता. म्हाका कितें पडोवन गेलां, म्हाका कितें जायजें, सुरवेर कांय नान विचारलें तें सवाल, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी, हांव कितें हांव म्हज्या भावाचो राखवली गी. तो कश्टाता जाल्यार म्हाका कितें पडोवन गेलां, तो बुकेला जाल्यार म्हाका कितें पडोवन गेलां, तो कश्टोन आसून पिडेंत आसा जाल्यार म्हाका कितें पडोवन गेलां. भाव भयणीनो, सुरवेर तावन हें एक व्हड तेंते साव आमकां हर एकल्याक, म्हाका आनी तुमकां हर एक फावटी उडास करीचें पडटा. आमी सगळीं भाव भयणी. आमी नीब दिवंक, कारण दिवंक, सवाल विचारूंक साध्य ना. हो कोण, तो कोण, सक्कडी आमची भाव भयणी. आजकाल आमच्या गांवांत, आमच्या भोंवतणी धर्मामध्ये, समर्थीमध्ये, जातीमध्ये, वेगवेगळ्या पंगडाच्या लोकांमध्ये कितें घडोवन आसा, जरी तरी आमी सक्कडी समजल्ल्या तर, हर एक मनीस समजल्लो तर आमी सगळीं भाव भयणी म्हणून आज आमचो गांव असो आसतो ना, आमची समाजाची आसची ना, आमचो देश असो आसतो ना. आज एकलो मनीस 100 या 1000 एक जागो घेवन ग्रेस्त आसतना, एकलो मनीस कांयच नासतना झोपड्यांत आसतो ना. एकलो मनीस 1000 करोडाचो धनी जावन आसतना आनी एकलो मनीस दिसाक एक फावटी जेवण नासतना आसतो ना. भाव भयणीनो, परत्यान हर एकल्याक उडास करची गरज आसा. आमी सगळीं भाव भयणी. म्हज्या ल्हानपणारी एक उदाहरण वाचलें म्हाका उडास आसा. देव थोडे फावटी मनशाक पळोवन हांसता खंय, देव थोडे फावटी मनशाक पळोवन हांसता. आनी तसलें एक घडीच जावन आसा. हें कसलें, 2 जाण भाव आपलो बापूय मेल्या उपरांत आस्तीक एक मोदो दोरो घालून सांगतात, तिसली कूस तुजी, इतली कूस म्हजी. बापूय आसता पर्यंत सांगता जियोवन आसले, बापूय आसता पर्यंत मोगान आसले, सक्कडी सांगता आसले. बापूय देवादीन जातना, मरण पावतना मोदे एक वय घाली, तिसली कूस तुजी, तिसली कूस म्हजी. देव म्हणटा, आमच्या बापायक रचले हांवेंत, हांकां रचले हांवेंत, वो जागो रचलो हांवेंत, तर हांगा मोदें घड घालून कुडके करतात न्ही म्हणून देव मनशाक पळोवन हांसता. म्हणून एक वाचलो उडास आसा. भाव भयणीनो, आज आमच्या वांट्या फांट्या निमती, आमच्या मदें आयिल्ल्या तुटाफुटे निमती आमचें मनशापण इतलें विसरलां. खंडीत जावन देवाक आमचें तें बिरमत दिसता. या आमकां पळोवन सुरसुरे भोगतात. एक फिरगज आसली. एका फिरगजेंत विगार केदाळय म्हणटालो,
म्हजी फिरगज भोव आदर्श फिरगज, म्हजी फिरगज सक्कड फिरगजेची बरी फिरगज. कितल्यो चटवटिको जातात, आयोगांच्यो चटवटिको जातात, भक्तीपणां जातात, तेर्स मागणे रजार रेतिऱ्यो जातात. कितल्यो बऱ्यो, कितली बरी फिरगज. तोच विकार त्या फिरगजेक वचून एका वर्सा उपरांत म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजे लागीं म्हणालो, हांवें एका वर्सा आदीं चिंतलें सगळें आतां फट जाल्लें बरी दिसता, कित्याक हांव आयले वार गर्बेजमेंताक गेल्लो, कुटाम ब्लेस करूंक गेल्लो, गर्बेजमेंताक गेल्लो. आनी हांवें पळयली गजाल कितें म्हळ्यार हरी एकल्याच्या घरा, हरी एकल्याच्या कुटुंबाक ताच्या शेजाऱ्या लागीं कितें म्हणी विरोध आसा. एकच दोऱ्याचे समस्ये, एकच वाटेचे समस्ये, एकच गोरवांचे समस्ये, आनी कितें समस्ये, हांचे आनी तांचे मदें दुस्मानकाय आसा. थोडी दुस्मानकाय ह्या कालाची न्ही, आदल्या तकलेची, आतांच्या पयल्या तकलेची मुंदरून वचून आसात. आमची फिरगज भायल्यान भोव सोबीत, भितरल्यान अशें जावन आसा. भाव भयणीनो, फिरगज दियेसीज पवित्र सभा असो अर्थ कितें. आमी सगळीं भाव भयणी फ्रतेल्ली तुत्ती, आमचे मदें ल्हान ल्हान सूख समजणी येवंक साध्य आसा, पूण आमी सगळीं भाव भयणी सांगाता जियोवची, एका बापायची भुरगीं म्हणून आमी वळखून घेवचे. भाव भयणीनो, आज ह्या पुणतळाक आमी आयल्या, जशें सांगाता आमी हांगासर जेजूचे आराधन आमी करनासाव खंडीत जावन आमकां आज तो आशिर्वाद दितलो. आमकां सर्वांक मनशापणान भरूंक आमी सगळें ताकाच समर्पिले. आज परत जेजूचें बेसांव आमी घेवचें फुडें. परत आमची जिणी, आमचें सर्वस्व, आमचे दिसपडटी पिडा शिडा, आमचें बरें फालें, आमची भुरगीं, आमचे कुटाम हरी एकल्याक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या भाव भयणींक, आमच्या फिरगजेक आनी सगळ्या लोकांक जेजूक आमी समर्पिया. आनी उपरांत ताचो आशिर्वाद मनशापणान जियोवंक आमी घेवया. सबिया जेजू, आमी तुका समर्पित हांव आमकांच ह्या घडये. आमकां तो स्विकार कर, आमचें काळीज आनी मन. आमचे थंय तुका दिवंक हेर कितेंच ना जेजू, आमचे पातकी काळीज आनी आमचें पातकी जिवीत. पूण एका कालार तें आमकां तुवें दिल्लें. आमच्या पवित्र स्नाना वेळार भोव नितळ निर्मळ जावन आमचें जिवीत तुवें आमकां दिल्लें. आज आमी मनशापण होगडावन घेवन तें मेळें केलां. आमी तें मनशापणाचे की सकयल्या हंता काडलां. परत आज हें काळीज, हें आमचें मन, ही आमची जिणी, आमचें सर्वस्व तुका समर्पित हांव. आमी आयल्या आज हांगासर मागोवंक तुजे तावन उपकार. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या सर संद्यां खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलां खातीर, पती पत्नी खातीर, आवय बापाय खातीर, भुरग्यां खातीर, मलगड्यां खातीर, प्रायस्तां खातीर, पिडेस्तां खातीर, सगळ्यांक आतां आमी तुका समर्पित हांव. जेजू, तूं स्विकार कर. समेस्तांक तुज्या कृपेन दवर, तुज्या बळान तूं सांबाळ. सदांच तुजें प्रेरण आमकां दी. आमकां स्विकार कर. आमकां मनशापणाची मनीस कर. आमकां मनशापण दी. पेल्याच्या कश्टांक पावोवंक, पेल्यांच्या गरजेक आमी पावोवंक सदांच तूं आमकां आदार दी. जेजू, आमचें सर्वस्व तुका आमी समर्पित हांव आज. आमकां तूं आशिर्वाद दी, आमकां तूं बेसांव दी. आमी आमकांच तुज्या पांयां तळा दवरता. सर्वस्व दिता, सर्वस्व दिता, सगळंच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता. भाव भयणीनो, जेजू ताचो आशिर्वाद आमकां दिवंक आतां तयार आसा. आमी दिमी घालून ताचो आशिर्वाद मागून घेवया आमचेर, आमच्या जिणयेचेर आनी सर्वस्वाचेर.
सीता सुखा दोघांच्या सीता समासामी नावार्था. प्रार्थूया. देवा पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. सोमिया घेतो म्हाका काळीस म्हजे दिता तुका. गे सोमिया घेतो म्हाका काळीस म्हजे दिता तुका. सोम्या तुझ्या नगान आमी संगाता मेळ्या संतोषी काळजा तुकार सीता. तुझे मरण जीवन कोण आमी सांबाळता सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग्यता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता पडवंदारा उपकारांचा तुझ्या अर्धाविता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ घेराय खुर्साच्या मोरणात जिवीत गेलाय. सोम्या तुझ्या नावान आमी संगाता जगया संतोष करी काळजाक तुकार सीता. तुझे मरण जीवन कोण आमी सांबाळता सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग्यता. सर्गी जेवणात तुझ्या आमी भाग्यता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे. आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ती मोगाचे नो भगवंत जुजे वासाच्या या पूर्ण तळाक तुम्ही आयल्यात भावार्थान तुम्ही आयल्यात आनी जेजूरी एक पोटी सांगता भावार्थान तुका बरो केलो. जितलो आमचो भावार्थ तितलें बरेंपण आमकां लाभतलें. आमचो भावार्थ उणो आसा तर जेजू लागीं मागया समया सडय आमचो भावार्थ. हे मिसाचें बलिदान जावन आसा देवाक आमी अर्घां दिवचें एक भावार्थी कार्य. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमचे सर्व ते सामां गरजो भगवंत जुजे वासाच्या मुखांतर देवाक अर्पूंक आमी हांगासर आयल्या वाजता. हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमचो पेलो कोण म्हूण वळखून घेवया. मनशापण आमचे थंय सडवया. आमी गेल्ल्या सर पातकांक दूख धरया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगन्याव सारून सांगता
मनान चिंतवन तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून तुवें जायतीं पथकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो बोर अपराध ह्या सद घेवन सदांच मुखार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदिकारात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, सांजो देवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याचे आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणलो, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणांच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचे रुपणे करिनाका, जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी पंदल्या उदकांत आसलेले वस्तूचे. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नासलेलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपले नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पोर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडो आसतवर आनी तो बागेवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबात. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय, जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणीन, जावं तुज्या जनवरान, जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्गांनी संवसार, दर्यो आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सर्वेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जीवशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फोड साक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याचे बायलेची वा ताच्या साकराची वा ताचे साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा ताच्या गडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका.
देवाचें उतर हें. श्लोक. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराची शिकवणूक भोव बरी, जिवाची ती गटाय. सर्वेस्पराची नियमां मोतीक उसवाड, नेणट्यांची ती जणवाय. श्लोक. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उसवाड. श्लोक. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सर्वेस्पराची भेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. भंगारा प्रास आपूट भंगारा प्रास, मोनाक दादोसकायेचे. मोवा प्रास पळयेंतल्या मोवा प्रास, चड गोडशे तुझे कायदे. श्लोक. सोम्या, तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे उद्धार ऐकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटा आनी आपले तिरासनेन फळ दितात ती सुभागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सभे आसो. माते व प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या आशिसांक म्हळें, तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशयांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत व्हरना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण्ण व्हरता. खटपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या परा संतोशान घेता ताका सरी करियत. पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरा पासत गश्ट धगधोनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळ्यांनी आनी धनाचे भुलेन ते चिरडिता आनी फळां बीन करता, तो कांट्या जटकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मतींत व्हरतल्याक सरी करियत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो, पावस आरंभ जावन 2 म्हयने जाले. क्रिशेचो वावर आरंभ जाला. क्रिशेंत ओंपल्लें बी गाद्यांत किर्लोन वयर येताना ताच्या सांगाता कसरोय दिसून आयला. भाऊ भयणीन हांवें सांगलें आमच्या अनुभोगा विशयांत. पावस पडलो आकाशांत हांव भुंयचेर रयतान कोसूंक सुरू केलें, बी ओंपलें, बी किर्लालें, त्या बिया किर्लाल्ल्या बिया वट्टू कसरोय किर्लालो. फाटल्या थोड्या दिसांनी जेजू वांजेलान हेंच सांगून आसा आमकां. अशें सुरू केल्लें वाचपांनी, जशें आकाशांत हांव पावस धरणीक पडोन भुंय इटाळ करता, फळादी करता, फळ दिनासतना तो पावस पाटी वचना, तशें जावन आसा देवाचें उतार. जेजू म्हणालो एक ओंपी ओंपूंक बाईसर गेलो, ताणें ओंपल्लें बी वेगवेगळ्या सुवातींनी पडलें
बऱ्या सुवातेर पडलें फळ दिवंक लागलें. ओंप्यान बी ओंपल्या उपरांत रातीक दुस्मान आयलो. ताणें येवन ओंपले कचरो ह्या नेर आनी नेर आनी गोव सांगाता वाडोवंक लागले. ते सेवक कामेली म्हणाले आमी वचून नेर कचरो बुड्डून सोगी ना संवसाराच्या अखेर पर्यंत दवरया. भाऊ भयणीनो, जेजू एक कृशीक न्हय जावन आसलो. कृशी विशयांत ताका अनभोगान कितें कळीत नासलें, पूण भोंवतणी पळोवन ताका कळीत आसलें. आमकां कळीत आसा जेजू एक मास्टलिपागी न्हय जावन आसलो, कृशिकी न्हय जावन आसलो, तो एक सुतारी जावन आसलो. पूण आपल्या गांवांत कितें चलतालें ताका बरें कळीत आसलें आनी आपल्या शिकवणेंत तेंच ताणें सांगलें एका वपारी द्वारी, ओंपियाच्या वपारी द्वारी. वपार म्हळ्यार कितें मोगाळ भाव भयणीनो? वपार म्हळ्यार जें कितें आमकां समजता त्यो संगती मुखांतर समजनातल्यो संगती आमकां स्पश्ट करच्यो. वपार म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितें दिसता तें वापारन दिसनातल्या संगती विशयांत आमकां सर्गींच्या राजाचे गूठ सांगचे. आनी जेजू सर्गींच्या राजाचे गुट ह्या वपारी सांगता. आनी आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा आयकूंक ओंपियाच्या वपारीचो अर्थ कितें. जेजून सांगलें थोडें बी वाटे देगेर पडलें, सुकण्यांनी तें केलें. थोडें बी कांट्या जडां मदें पडलें, ते कांट्या जडांनी तांकां चिरडून मारलें. थोडें बी फातरास वयतेर पडलें, तें सुकोवन गेलें. थोड्यांच बी बऱ्या सुवातेर पडलें आनी तांणी फळ दिलो. थोड्यांनी 100, थोड्यांनी 60, थोड्यांनी 30. कांय परवा ना. सगळ्यांनी 100 वांटे दिवचे म्हणून जेजू आशेना. जेजूकय 100 वांटे मेळोंक ना. कित्याक फारिजेव शास्त्री याजक ताका आयकले नात, फैल जाले. आनी थोड्यांनी आयकले 30% या 30% फळ मेळ्ळो. आनी थोड्यांनी बरें आयकलें 60% फळ मेळ्ळो. केवल थोड्यांनी पापाच्यांनी दुबळ्यांनी पतक्यांनी ताका चीत दिवन आयकलें, मन परिवर्तन जालें आनी थंयसर 100% फळ मेळ्ळो. हर एकल्याक ताच्या ताच्या कॅपॅसिटी प्रमाणे, हर एकल्याक ताच्या ताच्या तांकी प्रमाणे. भाव भयणीनो, ह्या ओंपियाची ओपारीचो अर्थ आमच्या जिणयेक आज कसो लागू करया. आमच्या जिवितांत देवाचें उतार ओंपलां. आमी ल्हानतावन आज पर्यंत देवाचें उतार फकत पवित्र पुस्तकांत मात्र आसचें न्ही. देवाचें उतार हर एका जाग्यार आसा. ह्या संवसारांत आसा, प्रकृतींत आसा, ह्या वाळच्या वाऱ्यांत ह्या वाऱ्यांत आसा, ह्या पावसांत आसा, ह्या वोतांत आसा, ह्या संवसाराच्या हर एका रूख जडा फातरांत आसा. आमकां देवाचें उतार देव जावन आसा मोग म्हणलें दाखयता. देव जावन आसा उदार म्हणून दाखयता. देव जावन आसा बक्षणे म्हणून दाखयता. तेच बरी देवाचें उतार आमकां येता आमच्या मलगड्यांत न्हू, आमच्या आवय बापायंत न्हू, आमच्या समर्थीच्या वडिलांत न्हू. देवाचें उतार येता. भाव भयणीनो, देवाचें उतार येता पवित्र पुस्तकांत न्हू. आमी फकत इतलें मात्र घेवया, पवित्र पुस्तकांतलें तें देवाचें उतार आमचें थंय ओंपल्लें तें कितें जालां. एक फावटी हांव एका दियेसींत आसतना एक सवाल विचारलें, तुमच्या कितल्या घरांनी बायबल आसा? सगळ्यांनी हात वयर गेलो. थोड्यांनी 2 हात वयर गेले. कित्याक? आमगेर 2 हात, इंग्लीश आनी कोंकणी. आनी दोगांनी 3 हात वयर गेले. हांव म्हणजे 2 बटी घालून परत्यान बटी म्हणजे 3 आसात आमगेर, कोंकणी, इंग्लीश आनी एक कन्नडाय आसा. पेस्ताक गेल्ले दडाकाण गेल्लो. दुसरें सवाल, त्या 3 बायबलां पैकी कितले बायबल तुमी डेयली वाचतात? कितलीं जाणां सदांय वाचचीं आसात? अर्दे हात सकयल पडले. भाव भयणीनो, देवाचें उतार आसा, बायबलांत आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा. तें आमचें थंय ओंपीचें जाल्यार आमी तें वाचिचें. तुजो बायबल खंय आसा? तो आल्तारीर आसा. तुजो बायबल खंय आसा? पेटेंत आसा. तुजो बायबल खंय आसा? आनी खंय गे आसा. बायबलांत कितें आसा रे म्हूण विगारान विचारतना तांदूळ, रेशन कार्ड आनी रुपयाचे नोट आनी कितें कितें आसा म्हणून भुरग्यांक जाप दिल्लें बरी जालें. भाव भयणीनो, देवाचें उतार ओंपूंक अवकाश दिता गे आमी.
कितलीं जाणां आमचे पैकी देवाचें उतर सदां न्हीद वाचता हांव 1 घंटो न्ही 2 घंटे न्ही 15 मिनटां 10 मिनटां देवाचें उतर दिसपडतें 10 मिनटां वाचल्यार खंडीत जावन मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या हर एकल्या जिणयेंत हर एकल्याच्या जिणयेंत फळ लागता कित्याक देवाचें उतर फळां तीक जायनासतना पाटी वचोंकूच वचना हर एक फावटी आमी देवाचें उतर वाचतना हें अशें आमी एक मोठ्ठेल काणगोन एका फातराक या खडपाक धाडयता हांव खडपाक आमी हर एक फावटी मारतना कितें येता नवी नवी किटाळां येतात एकच वासा पळय तुमी 100 फावटी वाचा या 500 फावटी वाचा 1000 फावटी वाचा हर एक फावटी वाचतना नवी किटाळां येतात नवे स्पार्क येतात नवे प्रेरण येता आनी ह्या खातीर परत्यान 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 वाचची गरज आसा भाव भयणीनो वाचूंक आमकां वेळ आसा वाचूंक आमकां वेळ ना हांव सुमार 7 वर्सां आदीं थोडे दीस गल्फांत आसलो दुबायंत थंयसर एका कुटुंबान कशें पवित्र पुस्तक वाचतलीं ती म्हणून तुमकां सांगता भोव बिजी कुटुंब तें दादलो कामार स्त्री कामार भुरगीं इस्कॉलाक एक घडयेची पुरसत ना केदाळा ती बायबल वाचतालीं घरा मागणें करतालीं पूण गाडयेर खंयसरी पैन करतना एक अर्दें वर आसा जाल्यार आवय गाडयेर एक बायबल आसलो उक्त करून वाचूंक आरंभ करताली उरिल्ल्या खातीर त्या अर्द्या वरान 15 मिनटां वाचून 15 मिनटां ध्यान केल्लें बरी जालें या आनी खंयसर पार्काक वेतालीं तांच्या बॅगांत एक बायबल आसलो पार्कांत वचून बसतना या प्रकृती सबाई सागतना बायबल कांड वाचतालीं एक 5-10 मिनटां भाव भयणीनो कोणाक वेळ ना असोय वेळ करियेत ओमची गरज आसा हें बरें बी जें बी आमच्या काळजांत पयलें ओंपल्यार मात्र आमच्या जिणयेंत ओंपल्यार मात्र थंयसर कितेंय जावंक साध्य आसा ओंपूंकूच आमी अवकाश दिना जाल्यार फळ मेळोवंक साध्य ना आमचे पैकी जी सबार आसात देवाचें उतर वाचलें तक्षण आमी विसरोवन सोडलें देवाचें उतर वाचलें सकाळीं मिसा वेळार आज मिसा वेळार देवाचें उतर आयकल्लें तें एक अर्द्या वरा उपरांत विचारल्यार आज वाचप खंयचें आसलें उडास करिचें पडटा उडास येना आमकां भाव भयणीन आमच्या जिणयेंत ते सारक्या मातयेंत सारक्या धरणींत पडोवंक आमी सोडतावंगी ह्या दिसपडत्या राटावळी मदें देवाचें उतर म्हाका विसरोवन वता महात्मा गांधी विशयांत असलो एक विशय आसा असलें एक गणीत आसा एक दीस महात्मा गांधी एका अंग्लिकन याजका सांगाता चलोवन वेतालो थंयसर इंग्लंडांत तें आनी त्या वेळार थंयसर महात्मा गांधी तो धव्या खातीचो न्ही धव्या रंगाचो न्ही कळशा खातीचो ते गोरे ताका तमाशे करताले ताची तारीफा करताले त्या देखून तो अंग्लिकन याजक म्हणलो गांधी कडेन आनी थंयसर थोडे तरणाटे आसात तुका ते तारीफा करतात त्या देखून आमी ही वाट धरची नाका आमी आनी एका वाटेन या तबळ गांधी म्हणलो पळया एकलो क्रिस्तांव न्ही अक्रिस्तांव महात्मा गांधी अशें म्हणलो जिजून सांगला न्ही गी एका पोल्याक मारल्यार आनी एक पोलो दाखय म्हणून जरी तरी थंयसर म्हाका तारीफो केलो जाल्यार हांव ताका सांगता आनी इल्लो चड तारीफो कर म्हूण तेणें या त्या दाडा तो अंग्लिकान याजक म्हणलो बायबलांत बरयलां वय ते पुरा नीज म्हणून न्ही आमी संदर्भा प्रमाणे समजाजे गांधीजी आयकलो ना आमी त्याच वाटेन या मुखार भाव भयणीनो देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत ओंपल्लें तें आमी नीज अर्थार घेताव गी ताचो फळ आमच्या जिणयेंत बगूंक आमकां मेळटा गे ताचो अनुभव आमकां जाता गे देवाच्या उतराक आमी अवकाश दिता गे देवाचें उतर वेगवेगळ्या धरणीचेर पडोवंक पुरो ती धरण आमी साफ करया बरी धरण ताका दिवया देवाचें उतर वाडोवंक ते आमचे थंय प्रेरण दिवंक आनी त्या प्रमाणे फळ जडोवंक तर घरांत बायबल आहलें म्हणल्यार परा कितेंच जावंक ना बायबल 2-3 आसात म्हणल्यार परा कांयच जावंक ना बायबल वाचलो म्हणल्यार पराय चडीत कांय जायना वाचची गरज आसा पण वाचलें समजून काळजांत रोंबोवन जिणयेंत कार्यगत करची गरज आसा
तवळ देवाच्या उतराक सकत आसा, देवाच्या उतराक बळ आसा, देवाचें उतार फळादीक आनी आमच्या जिणयेंत देवाचें उतार फळादीक जाल्यार किर्तनकार म्हणटा सुम्या तुजें उतार म्हज्या मेटांक दिवो. हांव वाटेर चलतना दांटोन पडना, आडसोन पडना, कित्याक तुज्या उतराचो दिवो म्हज्या जिणयेंत आसा. तर भाव भयणीनो, आमच्या घरांत देवाचें उतार दिसपडते सकाळीं ह्या संजेर वाचूंक आमी प्रयत्न करया. फकत एक 5 या 10 मिनटां ते फकत सीमीत दवरचें नाका. वॉट्सॅप धाडूंक, फेसबुकार घालूंक, हाचेर बरोवंक ते फकत सीमीत दवरचें नाका. वर्साक हेवटी बायबल पुरशां वरान दुंपावन वाती पेटोवन दवरूंक देवाचें उतार आमचे हे जे जिणयेंत हे जे काळजांत रंबाजे. आनी त्या खातीर तोच जेजू क्रिस्त आमकां कुमक करून दी. तोच देवाचें उतार जावन आसा. देवाचो शब्द आमच्या जिणयेंत तो येवन दी. आमची जिणी फळाभरीत करून दी. वेंडिया देण्यानी सौम्या करता रंगळ उतरानी तुका वर्णिता संतोष काळजानी काणी काणेता उल्हास गीतानी मुकुंती दिता सोमिया मोगान तुगे आमी तिची काणी तुगे आशीर्वाद म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेयमे आमच्या नक्क्या पुवी सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानान घेवन सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू जेवासान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. हेच शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी अपवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संत स्मरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वासांव. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता मुक्ता संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेसो सदांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय.
बापा करस तूं पवित्र तंचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोजूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां मसो तें वारवतलें हें म्हज्या आवडासा करा Bawarta so good pergatuya Sonia Jesu Tuche Mara Ami Savarata Tuche Puna Jivan Bo Ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर थिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या बावणीचे एका कोळकार तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें पद जळीत म्हाका मोड पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगाती बगेन जुजे तुजो पोती बगेन दर बगेन जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर स्वासाच्या सुखार आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर क्रिस्त जेजू क्रिस्तांत तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं ते राजम कायूं ते गोशेई सर्गार जाता तशी संवसारान जावं सो दीस पडतो ग्रास आमकां दी नेमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता से आमची पदकां मगोस सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या वावडताचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्व सहभागी. समया तुमचे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका लायकी मेळटली. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुज्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं
तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांजो जेवासाच्या परजळेक शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद जडूंक तुमच्यो तकल्यो बगाया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबाडटान बरोवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. ओ सुनेयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्रळार सांजो जेवास बापा मुखांतर बरे पोंचडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार आमी मागता आसतना तुमी भेटयल्ले सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपवन चलोवन व्हेल्ले मडादीक बाप चेतन लोबो कापुचीन याजाक प्रस्तुत साधन प्रयारी विजय हांगासर आसिसी प्रेसाचे डिरेक्टर आनी सेवाक मॅगझिनाचे संपादक जावन आसात. जायत्या राटावळी मदें आयचो दीस आमचे खातीर तांणी अमानत करून दवरन खंडीत जावन आराधना मुखांतर जेजू समेत संगातपण तांणी दिला. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या दिसाच्या भक्तीपनाक तांणी आदार दिला. मुखार याजक बापानो, तुमकां पुनशे तसो डिरेक्टर मनादीक आसिसी रेबेलो बापांच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी हांगासर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांक सर्व बरें आमी मागता. सेवाक वर्गणी तुमकां दिवंक आसा तर पदऱ्या तुमी सा उपरांत तुमकां मेळटात. सेवाकाक वर्गणी दिवंक तुमचे लागीं विनंती आसा. कुमसाराक संगतपण आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोवंताचे याजक मनादीक दिलराज बाप आनी तांचे संगता मनादीक मनोहर तुमकांय देव बरें करूं. कंतारांचे मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजो जेवास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देवास बापा ओगला पाणी मागोवा कृपा मागून दे बाबा विज्ञान साडे देखून बसया. जेते सवा सांजो जेवास बापाच्या पांयांतळी आयल्यान ती ताका संबंध जाल्ली देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी जे कितें सुसेवाज करता म्हणून आमी पाती येता तें आमकां तो देवाथान मागोवन दिता. मुखाच्या न्हू ते सवा आमी बरयता पूण ताच्या बराबर आमच्या काळजाच्या यात्रेक काळजाची आशा आमची मागणी जायती आसात. सबार आनी केदाळ्या विचारल्यार बऱ्या भलायके खातीर जिणयेन चलवाल्ले वेळार जैत ह्या वाट मेळच्या खातीर भुरग्यांक बरेंपण अशें सबार आनी मागा म्हणून सांगचें आसा. हें सगळें ह्या घडी आमी सर्व सांगाता मेळोन जुजवाज बापाक उलो मारता आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्या काळजाच्या यात्रेक तो देवाथान मागोवन
दिता म्हणल्यार त्या बरवशान हांगासर ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया. मागले उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. म्हज्या पुताक बरें काम विजा मेळिल्ल्याक जुजवाज बापाक अर्गां दिता. एकल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. हांगासर येवन मागलें तें हांव बरयल्लें आनी बरी सैरीक म्हाका लाभल्याक तो अर्गां पटयता. गर्भकोशा तशें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन बरी दिश्ट पाटी मेळिल्ल्याक जुजवाज बापाक अर्गां दिल्यान. ते सवा भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 16 जाणांक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक 6 जाणांक, मम्मीचो किडनी स्टोन आसलो बेगीनच वसोंक, एका चेडवाक घरान समाधान ना, प्रॉब्लम्स चडटात ते सगळें सारकें जावंक ते मागता. रियल एस्टेट बिजनेस बरें जावंक, काराक बरें भाडें मेळोवंक, भुरग्यांक बरो फुडार फावो जावंक, विजा बेगीनच येवंक मागतात ते गांव, जागो बेगीनच रेजिस्ट्रेशन जावंक दोगांक, परिक्षेंत पास जावंक बरें अंक मेळोवंक ते गांक, आशिल्लें मागल्लें बरें काम मेळोवंक 11 जाणांक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकल्लें मोतीन दवरोवंक 13 जाणांक, दोंपरां पांयां गांठी, पेंकाट बावळो हात गोमटी पांयांत हुलोप हें सगळें गूण जावंक सबार आनी मागला. किडनी बरी जावंक मागला. उणी जाल्ली दोळ्याचे दिश्ट फाटी मेळोवंक, एकल्याचें बँकांत आसलें भांगार सोडोवंक फावो जावंक, थायरॉयड गूण जावंक, कुटुंबान समाधान माया मोग राज करूंक 14 जाणांक, मागोवंक आसली बरी सैरीक मेळोवंक 16 जाणांक, परगांवान काम सोदून आसल्याक इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळोवंक 14 ಸರ್ಪರೂಪದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಟ ಮಾತ್ರದಿಂದ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಸಿಗಲು ಶುಗರ್ BP सगळे आंग मुयोंचे ह्या थावन गुण जावंक, आमल पिवणे ताण सुटका मेळोवन कुटुंबान मोगान जियोंक 14 भुरग्यांक सारकें उलोवंक जावच्याक तेगांक, इस्रायल तशें दुबईक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांची मागतात. भुरग्याची एलर्जी खोंकली शेळ गूण जावंक दोगांक, एकल्याची जीब सारकी परतोवच्याक, अबुधाबी नर्सिंग एग्जाम पास जावंक, मिसाक वचोंक मतीक उजवाड मेळोवंक घरची मागतात. रीण फारीक करूंक तांक 5 जाणांक, मेळोवंक आशिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 6 जाणांक, फिट्स पिडेन तकली गुंची गूण जावंक, घर बांदूंक आशेतल्यांक ते साध्य जावंक, दादल्यान वेळार घरा येवन माया मोगान संगात दिवंक पतीन मागता. 12-6 वर्सां काजार जाल्ल्या जोड्यांक तशें भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतेल्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक 9 जाणांक, घर जागो बऱ्यान विकून वचोंक, आस्तमा दम बांचे शेळ तकली फडाफड गूण जावंक, घराक मारोग जावंक, स्किन प्रोस्टेट लंग्स ह्या समस्येंतल्यान भलायकी मेळोवंक, फिनलँड प्रोसिजर बेगीन जावन एप्लाय केल्ल्या कामांत थंयसर काम जावंक आनी त्या कुटुंबान थंयसर बेगीनच पावच्याक, कॅनडा PR प्रोसेस बेगीन जावन बरें काम जावंक, दुबयंत तशें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, एकल्याच्या आंगाची एलर्जी तशें खातां संपूर्ण गूण जावंक, ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, उडासाची सकत सारकी जावंक दोगांक, BP चड जावन आस्पत्रेंत आसल्यांक बरो जावन फाटी येवंक, OET एग्जाम बरयल्ल्यान पास जावन UK वचूंक दोगांक, एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, भयणीन दिवंक आसचे पयशे बेगी फाटी मेळचे खातीर, एकल्याच्या दाव्या हाताच्या 3 बोटाची दूख गूण जावंक, मायग्रेन समस्या गूण जावंक, काजारी दादल्या स्त्रिये मदलो संबंद बरो जावन तांणी एकामेका उलोवच्याक, कुटाम पाड करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक, भुरग्याचें आर्गांठ उणें जावंक, PUC 10वी सेमिस्टरांत बरें मार्क्स मेळोवंक, केटरिंग बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, पॅरालीस जाल्लें गूण जावंक, गॅस्ट्रीक गूण जावंक, घराक भाड्याचे मनशां येवंक, आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक, दुबयांतलें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, कॅन्सर पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक 6 जाणांक,
किमो घेवन आसलेल्या एकल्याक बरेपण मेळचे पासून बेंगलोरांतल्या कुटुंबांक तांचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक तशें बिझनेस बऱ्यान मुखार सोंक आसलें कार विकून नवी टॅक्सी घेवंक एका फायनान्सांत घाल्ले पयशे तिका बेगीनच फाटीं मेळोवंक ते कुटुंबांची मागतात ह्या त्या सवां खातीर आनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर ह्या पुणथळार आमी आयल्या जर तर त्या काडपाथान उदक उसळ्ळें जुजेवाजान दिंबी घाल मागल्या वरवीं दिंबयेर पडोवन आमी मागता आसतना आमी आशिल्लें देव आमकां खंडी जावन दिता म्हणलें जुजेवाजान दाखोवन दिलां देखून त्या पुणथळार त्या अचर्यांच्या जाग्या मुखार आमची गरजो देवा मुखार आमी उचारली हांगासर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार देवाक भेटोवन दिल्ली आनी आतां ह्या नोवेनांत जुजवाजा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारचे सगळ्यांची आमची मागणी ते सवां गरजो बरेपण बरी भलायकी समाधान संतोष एकामेका सांगातपण सोडदोड हें सगळें आनी हांगासर सेवा दिवच्या सर पाद्र्याबांक सेवा दिल्ल्या सेवा दिवच्या आनी हांगासर विविध रितींनी कुमो करच्या हर एकल्याक जुजेबाज बाप देवातान सर बरें फाव करून दी म्हणून दिमी घालया एकामेका खातीर आमी मागया आनी आमकां हर एकल्याक आमी मागल्लें जुजेबाज आमकां मागोवन दितालो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजी कशी सरकार जाता संवसारांत आमचो आनी आमी उपचेर सकयली आपोशिता जशी आमची कथा बोगस आनी आमकां आदार पडो दी राखा गोड वेट आमकां निवार तुजे सगळ्या श्रेणीका देव आनी सुदैव पावर तुजे गोश्टी येतो बगेचे बरी देवा तुवें वो पप्या खातीर आतां आमी आमच्या वयतात दुसादी दिमी घालूंक कस जाता जाल्यार इल्ली दूख जुजेवाजाक दिवन उपरांत बसा पूण दिंबयेर पडोवन आमी मागतना आमकां मेळटा ही खात्री मतीन घेवया आनी ह्या नोवेनांत वांटो घेवया बकेवोन जुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारका देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेनवलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर आपल्या आवय बापयच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर दुबळे कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासरल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर श्रीलंकान दगदवणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर भिकारेच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलीक बोबार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा खोतांचे भक्तीपण आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर देवाचेर बाबार्थ दवन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार दैरान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिणांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा बसतुने तिकर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां ये समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां ये समया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वाटयत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय
आनी दोस मोग हजारो लोकां वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयलेल्या सशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें बसली. तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसा. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान ते पळयोवंक तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. हा सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंयतावन तुजी मोगाळ दिश आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसरायन तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजांक पासो देवा लागीं विनंती कर. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच वयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासांत हांव आमकां राखून व्हर. बबार्ताक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मुरयेमायेच्या गोपांत रावंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सासणां जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आनी मागणे सुमयेची नवी आमचो आदार. आनी रस्ता सर्गानी सोमसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मरणान जायत्या सर्यां करून तिस्त मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताचे देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जडूंक ससनाक संतोष बगूंक पावो. आनी त्याच सडवणदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसो. आमेन. कृपा मागून दे बाबा. कैनान सडे नाका.
Jesus socorro, तुझी सालय संदेशाचो प्रसार केलोय विज्ञान वारां कष्टांनी दुखां दुबळ्या धाकट्यांक मोगा आदार तुवें दिलोय सांग सेवास म्हाका ओकला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सडेनाका सर्गीच्या वाटेन चलोंक शिकय आतां चांडून आदार लावय जोडून दी करपा दी आमकां उर्बा माया मोगान चलोंच्या मागून दी कृपा सांग सेवास म्हाका ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बाबा विज्ञान सांडेनाका जुजे वास बापा म्हाका बेसां सुगोड करून मोगामिसा देवाचे कुशेर आमी काल जावच्या आयवी कृपा मागून दे म्हूण लाले म्हाका सांग सेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडेनाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वाद दी आमकां सांजो जेवास बापा बाबा सतेने तिकार भगवेन कुर्साच्या कुरवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे